14:5-7 A14 page 7. आयच्या मिसांत संपलेल्या ओलान मोंतेरो च्या वतम्या बसत मागुया. ताका 3 वर्सां भरतात. तो जेवच्या जिवनपणाचो तो भागीदार जावंक ताच्या वतम्या बसत मागुया. तशेंच दुखेस गौरव्याकूय बुजवण दिवया. मेकाया पेशोतो आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय आशिर्वाद मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आयज पवित्र सभा दुखेस मायेची परब समारंभतना मारेन आमचे खातीर पुता बरोबर दुखी सोंसली. आमची दुखी आमी बापाक उबारुया आनी दुखेंत बुजवण घटाय धीर मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पेत्की सोयदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांव सायती फाटकार केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत पयलीं सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पोद्वितार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत ईसा काकूत ईसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक कुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन कुर्सार मोडी उबी आसली. ससनाचे जाणवायेची तुजी मांडावळ ओळखून
ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्ट आनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेची विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्तेच्या सस्नांक. आमेन. हेब्रावांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गोलोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिंकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडुका. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हणया माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता. म्हाका कदींच लॉजीक घालूं नाका. तूं प्रामाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विणवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडोंक ये. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तूं म्हजें कोडप. तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो. तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कोडप. खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय. म्हाका वाट दाखय. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या जालांत म्हाका पडोवंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्या साथांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती कोतेल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शरणा येतोल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें भोळेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशांच्या दोळ्यां मुखार. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. भाग्योन अंकवार मारये. तूं कोरें सोदो भागी. तुजो जीव दिन आसतना जेजूच्या कुर्सा मोडली. रोगता साक्षेचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिणी. तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. जिवावा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या
मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, वस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. Magari tuka Krista. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, दुखेस्त आवयची परब आयज आमी समोर उमता. दुखीचो शुक्रार जाल्या उपरांत रामाचो आयतार जाल्या उपरांत दुखीचो शुक्रारा दिसा दुखेस्त मायेची परब समोर उमता. जेजूच्या कुर्साशी मारिया शीस आसलेत. आपल्या कुर्साशी आसात तांकां पळोवन जेजू शिसांक सांगता, ही म्हजी आवय. आवयक बोट दाखोवन म्हणटा आनी उपरांत आपल्या आवयक सांगता, शिसांक बोट दाखोवन, हो तुजो पूत. त्या दिसा मेरेतावन शिसांनी तिका आपली आवय म्हूण घेतली. जेजू आपले आवयक आपणाकूच दवरिना, आमकांय दिता. देखून दुखेस्त माय आमची आवय आमकां दुखान बुजवण घोटाय धीर सांगात क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन दिता. तर मारेक सदांच मान दिवया. तिची भोगती सदांच तेर्साच्या मागण्यांतल्यान लादायनींतल्यान करुया आनी तिका मान दिवन बापाक संतोश भोगता. ह्या संतोशान आमी बापाक पातकाची वाट सोडूंक, खोटेपण सोडून दिवंक, कुरपेन आनी देवाच्या एकचारान सांगातान सदांच जिवंक, जेजूक फुडो करूंक आनी पातकाक फाट करूंक आमकां काळजी, धीर आनी घोटाय मागुया. भेटोवनी वेळार आमी गायन गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी, सी 30 पान 40 सी 39 पेज 45.
Gesù 제마서 프로고자니 성령한다 물견 누자 Gesù 서가 실구라오니 मुझे बाप ने मौजान तुमसे मिसा बोलिदान सर पोद विदार देव बफाक मानता तो स्लेन सावमन मगात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या आणि आजचे भविष्याच्या आधारात सर्वेस्वर मानून भोव कवळ्या बापा जेजूच्या कुर्सा मोडी उबी असताना अंकवार मारेक ताची आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली या देण्या ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माये मोग ह्या आईच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपद विदारा आनी सस्नच्या देवा सर काडली आनी सोडताय आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती अंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या अंकवारपणाची व्हडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशीन देवदूतांचो रिंगचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorvismoraci navi yehda prakasur usorgi dugasoy बापा खरेंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदळी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संसंग विच आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या ससांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्तची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो घुटभर गोठुया. Gesù vero, Gesù ci mostrerà, Gesù nome adoro. बापा जेच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा ओलांदाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन बेलूय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यान धर्मदूता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या संडाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्यो दाखाकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर.
देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60. जिविताचें उदक गावू io घेवचें कारेल्यारू जिविताचो उंडो Shan mochi bavar deorea kenna saka achinata oris mochi sorsi aira oi kenat buke zona amso vatno manera duka bimu ashena amso vatno आज दुकेश माता आवर लेडी ऑफ सॉरोज आमी तिचो उगडास करता. कुर्सामुडी ती उबी आसली जेजू मोत्ताना. हे कुर्सामुडी जेजून तिका आमची आवय करून दिली. आमच्या दिसा दिसपट्ट सुखांत दुखांत पिडेंत ती आमकां लागींच आसा. आमचो सगल्यांचो तिका खूब हुस्को. सगळे वेळार ती आमची राखण करता. ती आमची आवय. जेजून आमकां आपली आवय आमची आवय करून दिल्या. आज आमी आमच्या घराघरांनी तेच माय मारेची मेदाले मिलाग्रोज साहेबांची बॅट सुरू करता. मागुया हे बेटे उद्देशी आमकां आमच्या घरांनी शांती, समजिकाय, सोंसणीकाय, एकामेकाचो हुस्को, शेजाऱ्यां मदें एकवट, बरेपण, सगळे तरेचे वेगळोचार, निड्डुकाय, दुबाव आमी आमच्या मना काळजांतले पयस करूं. सायबीण माय आमच्या घरांत येता. आमकां एक एकल्याक घराच्या एक एकल्या वांगड्याक आपलो आशिर्वाद दिवंक, आमचें घर एक धाकटुली
इगोर्ज एक धाकटुलें मंदीर. ह्या मंदिरांत आमी एकामेका सगळीं देवाक पळोवंक आमकां आदार दिवं. येता सायबीण माय आमकां भेट करूंक आमचे दुखांत, आमचे प्रश्नांनी, आमचे निराशीपणांत आमकां तेंको दिवंक. मागुया तीच मायमारेचो आदार आमकां. आमचें जिवीत बापाच्या हातांत घालून दिसा दिसपट्टी जिवंक, भोव करून परिशोध जावचो आसा त्या परिशोधाचें मन, एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव पवित्र सभेचें आमी ओळखून घेवं. आनी सगळें घरांत सुरू जाता. घर एक मंदीर, घर एक मुळावी आनी सुपुल्ली पवित्र सभा. हे सगळे गूण आमच्या घरांनी दिश्टी पडोवंक माय मारेचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आज सांजे 6:30 ती 8:30 आमचे तरणाटी आनी सगळीं आमी हांगा एकठांय जातल्या कामेन सी जेजू आमकां आपयता. ताणें ते दोगांशी सांग म्हळें. ताणें विचारलें, गुरुजी तूं खंय रावताय? आनी ताणें म्हळें, येयात आनी पळयात. आमी आनी भोव करून आमची तरणाटी आयज हे देव मंदिरांत एकठांय जातलीं 6:30 ती 8:30 जेजूचो अनुभव घेवंक. आमचे बराबर आसतलो रायतूचे सेमिनारीचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. आमकां आदार दिवंक. मागुया सगळीं वेळ काडून भोव करून आमची तरणाटी हे देव मंदिरांत एकठांय जावन उदीक जेजूक अनुभवंक ती पावंक. मागुया सगळे आमच्या ताळगांवच्या भाव भयणां बसत, हांगा तशेंच भायर आसलेल्या बसत, ही सायबीणमांची भेट आमकां सगल्यांक आत्मीक अनुभव जाल्यार पुरो म्हूण. उबी रावया शेवटाच्या मागण्यांक. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवंत आंकवार मरेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सस्नाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. दुखेस्तावय दुखाबरीत T16 5209 T16 पेज 209.